आमी आपणावन आनी ह्या जिविता उदेशी आमी जेजूची गोवा ह्या संवसारात जावंक आमकां सगल्यांक कुरपा हे पवित्र रितीन मागुया. आनी सुरवातीची कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी वांटो घेता आमच्याच ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून ताची दूख धरून म्हणुया. सर्व पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाग्यो सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची कासकी त्या समा कितें तूं देवा लागीं मागूंक सोदताय ते वेळार देवाक सांग. सर्वेस्परा देवा, तुज्या उतरां भोरते कुरपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आमी पोरण्या जिवितांतले उतरून नवे जिणेची चाल धरून अशें सर्गीच्या राजाचे मोहिमेक तयार जावंक फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. लोकान सुजानाचेर मोर्नाचें फर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडच्या आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोगटांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक वतालीं तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोबे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, ओस्तोरेच्या मोर्नान म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मोदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोद सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलेचे दुवेचेर तुमी मोर्नाचें फर्मोण मारलें. मुणसुवेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगीं वेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियलाक म्हणलें, आमचें मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस कोत्तूच दानियलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलें,
निरपराधी आनी बऱ्या मनशांक जिवेशी मातसो न्हय. तरी आसतना तूं उनितीन निर्णय दिताय, निरपराध्यांक कास्त लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फॉर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी ओद्दांच करून उडयतलो. तांणी ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय, पूण कानाची सोंसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं कोत्ताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची दूव, तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोंसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्यात? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी खोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोर्साद दवरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगळ्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास देंवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर पत्तलो, कित्याक तांची फटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रां प्रमाणें जी कास ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलांचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार हाटयले आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या तांच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवें सांपडोंक ना. त्या दिसांतान लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानाचो जालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परत म्हणया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय, तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव बोत्ताय, मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सयत, गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय, दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली, देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक उबी रावया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. जिवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोदवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोदवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरांक मारूंक आमकां फॉर्मायला. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीप सोदूंक काडूंक ताणें अशें म्हणलें. वडो घालून जेजून आपले बोटां जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना. ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तेचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तेचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी फुडें आनीक पातोक करूं नाका. सोम्याचें उतर. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवादोर आमची दोनी वाचपां कशे भाशेन परतून जिवीत देव आमकां दिता आनी शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण जावन देव जिवीत दिता तें आमी पळयता. आयज हे सातोळे आमचो 5वो पिराचिताचो सातोळे. आनीक पयलें सातोळें दुसरें सातोळें आमकां दाखयता कशे भाशेन जेजू आपल्या ह्या संवसारांत तो जियेता, कशे भाशेन ताका ताळणी येतात, कशे भाशेन तो ताळण्याचेर जैत व्हरतलो. मागीर आमकां दाखयता कशे भाशेन जेजू जाता स्वर्गीचो उंडो. तिसरो सातोळें, चवथो सातोळें आनी आयज कालच्या दिसा 5वें सातोळें आमकां दाखयता जेजू कशे भाशेन जिवीत दिता. तिसऱ्या सातोळ्यान जेजू सामारिका वस्तुरेक बांय सोरशी मेळटा. तिका समाजांतली गोडेक भायर मारलोली. समाजा गोडेक तिका एक मरण आयिल्लें, पूण जेजू आपूण जावन तिची सगलीं पातकां भोगसून पोत्तून तिका समाजान जिवीत दिता. चवथ्या सातोळ्यान पळयता हांव जेजू कुड्ड्या मनशाक नदर दिता. कुडीच्या मरणांतली, कुडीच्या देफेतांतली जेजू परतून त्या कुड्ड्या मनशाक जिवीत दिता. आनी कालच्या दिसाक आमी पळयलां जेजू लाजाराक जिवीत दिता. जेजू दाखयता आपूण जिवीत. हांव मेलोय जाल्यार म्हाका जिवीत आसा आनी हें जिवीत दितलो जेजू. आमकां मरणा वयर जेजू जिवीत दिता. आनी आयज आमी पळयता पोद्वारांक सांपडलेली वस्तुरी तिका कशे भाशेन जेजू जिवीत दिता. आनी हांव म्हणटा कित्याक जेजू जिवीत दिता? जो कोण पोर्दुबारांत सांपडलो, जोरी कोणें कोणाचो खून केला, मर्डर, आनी कोणेंय देव निंदा केल्या, भास्कोळपण केलां, कुड्ड्या देवाक बोजला, जाल्यार जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणें शाराच्या भायर व्हरून तांकां फातरावन मारचो कायदो आसलो. फातरावन जिवेशी मारचो कायदो आसलो. आनी आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान तेच भाशेन शुभ वर्तमानान कशे गोंदळाक सांपडोवंक वो फासाक घालूंक जेजूक ते पळयतात. फारिजेव आनी जुदेवाचे वडील. पूण जेजू जोरूय ते ताका गोंदळांक वो फासाक सांपडावंक सोदतात, जेजू कशे भाशेन भायर सोदता. आनी इतलेंच न्हय, हे वस्तुरेकूय जेजू मरण न्हय पूण जिवीत दिता. तुजे अशानो आमच्याय उतरांक बळ आसा, आमच्याय उतरांनी शक्ती आसा. आमी गोडेक दुसऱ्यांक खून करून गोडेक मारची ना, दुसऱ्याच्या गोडे गोळो धरून आमी गोडेक मारची ना, पूण जायते पावटे म्हज्या उतरांनी हांव दुसऱ्यांचो जीव काडटा. आयज आमी आमकां विचारया म्हजी उतरां कसलीं काय? जिवीत दितात तसलीं उतरां, वो म्हजी उतरां जीव काडटात तसलीं उतरां? जेजू भाशेन दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक, 'आमकां सगल्यांक हे पवित्र मिसाचे रितीन
आमकां देवाचो उजवाड देवाचें बळ मागुया. बिठोने आमी गायन गावया सी 30:2 सर्वेस्वरा देवा पान 40:2 सी 32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोन्या उण्याचे इवे तुका मानता तो शिको हे भेटेत घालता सुख तुकामचे यादिक पवित्रुद्रा उंडालो बोधुसन या सोन्या उण्याचो आमचे देणे करू पावतलो क्रिस्ताचे पुर्वगो त्रासांचो. मोच्या भाव भयणीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा पवित्र गूट समोरुमूंक तयार जातली आमी कुडीचे दोणवणेचो फोळ कसो आमची काळजां मनां नितळ करूं संतोशान तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सावे आसूं. तुमची काळजां उबारत आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारां सासनाच्या देवा सोर काळ्या सोर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांच्या वंदणांतली सुटोवन सोरतल्या वस्तूचो फावो ते परी उपयोग करूं सोरोना तसले वस्तूक लोबदून सासनाच्या वस्तूची दायजी जावंक हो खेरीत काळ तुवें फावो केले देखून सोर देवदूतान सांता भोगतां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Alvaraco सर्वेस्वर देव, स्वर्गानीक संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्वराचे नावी येतात सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर देखून दोवा पोरी ह्या तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोश्ट मरून सोसूंक आप कुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिस्सांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिस्सांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोर्राचें हें रगत पातकाच्या बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट
소명함이 올라가다 아니의 가시 대비에다 뒤대버리 두 버러대소 두제 머롤 올고다 देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लेयो आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी आनी सगळे संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशें पुनरुज्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्या ते सगळे आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारेक देवाची माये सांगाती भाग्यवंत झुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोन दुदान सोर काळें तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान अंततले आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बावाटाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोण तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान दिसुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
कोमियाच्या वेळार आमी गायन गावया जिओ न्हू D22 पान 59 D22 पेज 59. प्रार्थूया.
सर्वेस्परा तुज्या संस्काराच्या आशिर्वादान आमी बोळवून जावं अशें आमचे वायट वंदणाचेर आमी झुजून आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करून काळजाचे उर्बेन आमी तुजेशी पावो म्हूण मागता. तुजी येता राजवड चलयता सासनाच्या सासना सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सांत मिंगेलीक मागणें. सामिंगेल महावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोमकितीन येवन आमी कांती बरी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमखोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. आय 28 सगळे तुझ्या ओकमान पान 133. आय 28 पेज 133. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो मोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखदिता. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो मोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखदिता. आत्म्या मोच्या आहार संता देवाचे उपकार आठव. आत्म्या मोच्या आहार संता देवाचे